speak on the discussion moved as a calling attention by my colleague on stray dog menace. I would like to bring to Honorable CM's notice that this is how much free so library waचून बसता आणि फाटले book वाचता. This issue ते बाद पोतून दामले येता ते पोतून ते मागीर कॅन्सल करतले ते पोतून दिवचे ना तांकां. सो कितें आहा स्पीकर सर ते पयलीं उलयलें ते काड पयलीं जालें पयलीं ते काड बरें वेन्सी वेकर स्पीकर तो ह्या दिसांनी बसता स्पीकर सर तो हांव तो स्ट्रे डॉग जो इशू आहा हो 1964च्यान चालू आहा स्पीकर सर. खंय तरी पुलीस डॉग खंय तरी कारान जाले अटॅक केलो मागीर मडगांव स्ट्रे डॉग म्हणजे चालू उरलें सर एसेंब्लीन. आतां इतलीं वर्सां एसेंब्लीन चालू आसा म्हाका दिसता खंय तरी सोल्युशन काडपाक जाय आनी आय थिंक आय एम Honorable CM will be also with the same effect की we should find a solution. Rules जे केल्ले हांव वाचतालो स्पीकर सर but the rules are made for a purpose. आनी पयर हांव उलयता तेन्ना पेटाक घेवन बाकीचे खंयचे स्वस्थे घेवन जो विजय बाब सांगतालो की आपणें केलें अशें केलें जाल्यार आमचेंय कर मरे तूं आतां जनता दरबार व्हरता सगल्याक कशें तें म्हणा पळय she did it at her own behest. She has sponsored it. But the thing is now you have got Mission Rabies and with WVS you can do a thing but it is a big funding thing. 3 महिन्या खातीर आमी केल्लें तें तातूंत आमकां 2600 कुत्रे मेळ्ळे. हांव कितें म्हणटा बजेट कर ज्या टुरिजमाक बजेट आसा पयशे जे इबाड करता पळय ताजे परस हें कर ते टुरिजमाचे उलय तूं खंयच्या खंय पावता म्हणजे अरे टुरिजमाक तूं बरें काम केलें स्पीकर सर आता एक गोष्ट लक्षात हाडपा जाय जो विजय बाबा टुरिस्टांक उलयता हांव मिनिस्टर न्ही हांव आमदार तेजे भाशेनूच तो फक्त रुलिंगान आसा तो ऑपोजिशन आसा रुलींग मातशें चेंज जालें ऑपोजिशन तेच सांगता. सो म्हजें म्हणणें कितें आसा स्पीकर सर की हो इशू तेन्नाच्यान चालू आसा एका ते सोल्युशन काडपाक जाय. रुल्स जे केल्ले आसा अंडर द एक्ट तितून भितर मॉडिफिकेशन करपाक जाय. आज आमी पळयता की खंयचे स्वस्था पयलीं पेटा ही स्वस्था वचोन आमी भुरगेपणान उडासा की खंय तरी म्युनिसिपालिटीचे पंचायती म्हणून लायसन्स दिताले आनी स्ट्रे डॉग्स म्हणल्यार कोणाचे न्ही कुत्रे ते आनी ते मागीर तांकां मारताले स्पीकर सर. हांव पयरूय रिपीट करता एका सिस्टम परतून पंचायत म्युनिसिपालिटीन जे पेट डॉग्स जे घरा कडले डॉग्स आहा ताका आयडेंटिफाय करून ताका टॅग सिस्टम करपाक जाय स्पीकर सर. हे म्हाका दिसता इम्प्लिमेंटान पंचायत मिनिस्टरान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान करपाक जाय. हे पयली गोश्ट जाली. दुसरी जी आसा स्टेरिलायजेशन आज रिमिशन रेबीजा खातीर जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान खंय तरी स्कीम करून तांकां दिता तितून भितर स्टेरिलायजेशन इन्क्लूड करपाक जाय आनी रिहेबिलिटेशन इन्क्लूड करपाक जाय अशी हांव विनंती करता. कित्याक ऑलरेडी तांकां मिशन रेबीज दिता स्पीकर सर. कितें जालें उलयलें हां सो मिशन रेबीज ऑलरेडी पयशे दिल्ले आसा. सो हेजे खातीर हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की तांकां स्टेरिलायजेशन आनी रिहेबिलिटेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. आतां आमचे हितून गांवांत आसा आनी खंयचे स्वस्था आसा पूण तांकां ते रिम्युनरेशन जे दिता ते म्युनिसिपालिटी आमची म्युनिसिपालिटीन तांकां गाडी घेवन दिल्ली पूण ते रिम्युनरेशन तांकां पावना स्पीकर सर. प्रॅक्टिकल कितें आसा आतां सीएमान स्ट्रे कॅटलाक जे सिस्टम केल्लो आसा आनी बजेटाकूय आतां तो सांगतलो ही बरी गोश्ट केल्या अशेंच करून ते करचें अशें विनंती करता आनी देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर. श्री केदार नायक तुम्ही पळयतात GNH.